नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. बेळगांवच्यान गोंयांत स्लॉटरिंगा खातीर हाडपी गाडयेक श्रीराम सेना हिंदुस्थानाच्या वांगड्यांनी धरली. 9 गायो आनी 9 बैल गोंयांत हाडपाचो बेत आशिल्लो. सेनेचो कार्यकर्ता भरत पाटील आनी ताच्या वांगड्यांनी बेत सादून गाडी धरली. खडेबाजार पुलिसांनी गोरवां, गाडी ड्रायव्हर आनी एकल्याक अटक केल्या. उस्कय नासनोड्या 2 मोटारींची टक्कर. थळाव्या सरपंचाच्या चल्या सयत 3 जाण गंभीर जखमी. ताचेर उपचार सुरू आसात. मजगती मंगेशी सेल्फ एक्सिडंट. म्हालाचो ट्रक रस्त्यार उमथो. सुदैवान जिवीत हानी ना. उस्कय नासनोडा 2 मोटारींची टक्कर. थळाव्या सरपंचाचो चल्या सयत 3 जाण गंभीर जखमी. तांचेर उपचार सुरू आसात. मजगती मंगेशी सेल्फ एक्सिडंट. मालाचो ट्रक रस्त्यार उमथो. सुदैवान जिवीत हानी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाग फोण्या प्रमानंद नायकाच्या घराक उजो. घर पुराय लासून काबार जाला. वट्ट 3 लाखांचे लुकसाण म्हूण म्हायती मेळटा. पावर फ्लक्च्युएशनाक लागून शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो म्हूण अदमास घरातले सामान लासून काबार. दाग फोण्या प्रेमानंद नायकाच्या घराक उजो. घर पुराय लासून काबार जालें. वट्ट 3 लाखांचे लुकसाण म्हूण म्हायती मेळटा. वायर शॉर्ट जावन तो भितर जालो. सगळे उजो पेटलो. कितल्यांक जाले इन्सिडेंट? हे रातचे 4 चारांक. तुमी नासली न्ही मागीर कोणे पयले? आमी आमचो एक शेजारी भट आसा. त्याने कट करून आवाज येयलो एकदां म्हणून पयलो. परत उठलो खंय परत आवाज येयलो म्हणून पळयला उजो पेट्टा. आतां कितें नुकसाण तुमकां कितलें नुकसाण जालां आसलें? खाट गेली. दुसरी दिवाण गेलें. देवाचें आयदनां सामान बीन आशिल्लीं भरपूर. ते सगळे जळोन गेले. तेंचे वेळार कॅश आशिल्ले एक आमचे देवस्थानाचे म्हाजे कडेन ते एक 30,000 गेले. आनी आमचे काम चालू आशिल्लें भितर न्ही ते पयशे आशिल्ले एक 45,000 सुमार ते गेले मेळोन. अदमास कितले लॉस आसतले? कितले? 3 लाख तरी आमकां जाले न्ही. दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जे फ्लक्च्युएशन जाता आनीक जे वारें वादळ जे सुटलें ते प्रमाणे ताका ही आज त्या हेजो फटको लागलो आहा. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी मागतात की थ्रू मामलेदारा कडेन आतां आमी सकाळीं वयतलो. आमी चॅरमॅनान म्हाका फोन केल्लो आनंद नायकान. तेन्ना आमी मामलेदारा कडल्यान ती चडांत चड कितें ताका लुकसाण भरपाय जी आसा ती मेळोवन दिवपाक आनी आमच्या नगरपालिके तर्फे कितें जाता तितली मदत ताका करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. जवळ जवळ 3 लाख सुमार ताका लुकसाण जाल्लें आसा. आनी फायर ब्रिगेड म्हाका दिसता खंय तरी एक हांगासर भटाले घर आहा तेणें ती उजो पयल्या उपरांत तेणें उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी तेज्या उपरांत खंय तरी मागीर फायर ब्रिगेडीक आफोवन फायर ब्रिगेड येयले आनी उरलेलें घर तेजे जे आसा ते साल्वार केल्लें आसा. तिस्का वयल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ग्रीन सेसा वयल्यान परत बोवाळ. घातिल्ल्या प्रश्नाचेर उत्तर मेळना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी बेजार. तारांकीत प्रश्न अतारांकीत केलो म्हूण विधानसभेच्या पयलेच दिसा बोवाळ जाल्लो. 4,000 कोटींचो स्कॅम म्हूण युरीचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रश्न फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन दिला. फुडल्या अधिवेशनाक फायनान्सा कडेन परत प्रश्न विचारचो. Opportunity matter. Last time, new renewable energy minister answered this question. This is nothing but अनेक हत्या. स्पीकर सर, अंडर रूल 49(2) ताका सांगले की तो ट्रान्सफर केला फायनान्स डिपार्टमेंटाक. फायनान्स अरे स्पीकर सर, तो क्वेश्चन आलो फायनान्स डिपार्टमेंटाक आन्सर दिल्लो लास्ट टाइम. ही टॅक्टिक स्टार्ट हा ते अनस्टार्ट करपाक. हे कितलो सर स्पीकर सर लोक इतले पयशे नाही सरकारा तिजोरींत इतले रिकवरी करपाक जाय. हे अडानी जिंदाला लागू कोताय. स्पीकर सर, तो जे परत जे सांगता पळय न्ही ताका आन्सर या अनस्टार्ट क्वेश्चनान मेळटले. ताका उलोवपाक अरे म्हाका स्टार्ट उलोवपाक जाय. कित्याक ट्रान्सफर केले स्टार्ट हाय ते अनस्टार्ट करपाक. हे कित्याक साल्वा करपाक जाय अडानी तांकां. हे लास्ट टाइम मंत्रीन उत्तर दिल्ले सेम क्वेश्चन उत्तर दिल्ले माचान. आनी हे ट्रान्सफर करप. त्या दिसा हांगा सभागृहां आमी उलयल्या
आणि सांगला की हे फायनान्स डिपार्टमेंटाचे काम आसा Speaker sir, आणि हो प्रश्न Speaker sir, misguiding the house. Misguiding the हो house. प्रश्न New renewable energy ची duty जाता आणि ही त्याप्रमाणे green cells full collect answer करपाक. जे आसा सहज मातशें फूल आन्सर ते त्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टर Speaker sir, Speaker sir, आणि very त्या simple खातीरच sir. आता मुख्यमंत्री त्याचा बाबा, प्रश्न आयलो. very very simple. फायनान्स डिपार्टमेंटाक जाय जाल्यार विचारतो फुडल्या सेशनाक विचार लास्ट टाइम त्याने आन्सर दिला अरे पण आन्सर कित्याक होते ट्रान्सफर स्टार्ट करो विकेसरी टॅक्टिक हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता पॉइंट ऑफ ऑर्डर हा गेलो काही सांगलो ना विल मुखेलमंत्री जे पड काळा एक स्पेशल डिस्कशन घे इम्पॉर्टंट मुद्दो तुका 4,000 कोटी रुपया मेळटले स्टेटी मेळटले about this particular cess issue. Yes. Give a special discussion. Can you give a special discussion? Or authorize a special discussion, Mashe Diche. I will show you where you can recover that amount through Jindal. Because why are you all leaving this important issue? Because sir, matter Supreme Courtat असा. Because sir, सांगता तो परत हाऊसाक मिसगाईड करपाचो प्रयत्न करता त्याती सांगता मॅटर ताका सांगला मी आन्सर ताका फायनान्स डिपार्टमेंट दितले मॅटर सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आसा matter Supreme Court no. Supreme Court does not show me a stay. Supreme Court has said not to get 10% recover. जे 50% होता किती मुख्यमंत्री कित्याक तू गुणायता हे पयस तू मेळटाय मरे ते उजा कर इतले पेंडिंग आय ड्यूज बिकॉज सर फक्त आतापर्यंत गोवा स्टेटूनच ग्रीन सेस सुप्रीम कोर्टान बंद केले सुदीना सगळी खबर आहा श्री युरिया लेमो थर्ड क्वेश्चन वन हे जे स्पेशल हो दोरा डिस्कशन थर्ड क्वेश्चन जे डिस्कशन जावपाक सर हे सगळे लोकांकडे पयशे मागता आम कोडसो हावपू लोकांक गोंयकारांक कोडसो हावपू आणि तेंक सोडोवपू बिल कातोरपा सुदीन बरं हा लोकांक जर 15 दीस बिल कातोरला हारी केला कातोत मग सर हाऊसाचो टाइम अननेसेसरी एकदा जेन्ना सांगल्या उपरांत परत त्याच विशयाचेर परत न्हू अरे हो 100 महिने जाले सोलार फेरी गोंयांत चलची ना म्हण कॅप्टन ऑफ पोर्टान रिपोर्ट दिलो तांबडो बावटो दिल्लो आसतनाय न्हंय येरादारी खात्यान सोलार फेरी कित्याक घातल्या विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो प्रश्न मंत्री फळदेसाय म्हणटा फेरी फॉल्टी हे मान्य करता आमी 3 म्हयने फेरी चलयली मात लोकांचो प्रतिसाद नाशिल्लो आतां खंय कोणाक तरी चलपाक दिता युरी म्हणटा खाते नव्या फेरी परस चड पयशे फेरी सारखे करपाक मोडटात Despite warnings, advices to check the economical viability, suitability of the solar ferry boat, what made the government to procure this solar ferry, and where was the department and the agencies who were on board for guidance and assistance? कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंटान सांगले ही चलपाना मग गोंयांत जाल्यार why did the department go ahead and purchase it? म्हाका दिसता it was inadequate specifications and hence ताका परत problems येताले. What you are saying is correct. Don't interrupt me. हांव सांगता न्ही तुका कितें केलें तें. When we found we tried operating this boat for passengers on various routes, but त्या रुट्साचेर आमी परत एक फावटी ती रिपेर करूनय चलोवपाचे प्रयत्न केले पॅसेंजरय मेळना आमकां पूण जेन्ना ती बोट ज्या जाग्याचेर आमकां ऑपरेशनाक वचना आमी 3 म्हयने ती बोट चलोवनय पळयली ताचे बरोबर पॅसेंजर्सय जायनाशिल्ले तूं सांगता तशें ती बोटीचे कितें प्रॉब्लम्स आसतले पयलीं म्हाका खबर ना की ते हें दिल्लें तें Because I charge that this solar ferry mission was a total mission commission. This is my charge. Minister cannot answer why it was bought. He inaugurated it. It was bought by his predecessor, whatever. But report astana department kityak went ahead to get this particular boat. Jenna Sotran Kartik मुळे तेणे घातलो नोट तेजेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट क्लियर आसा की गोंय चलपाना म्हणून कोणा हुशाल करपाक ही गेल्ली बोट मंत्री कोणा आन्सर ना दिस इज अ फ्रॉड ऑफ 4 crores rupees. स्पीकर सर हांगा दुसरो प्रश्नाचेर येता आज you call your projects green project, everywhere greenery is seen. Anik aaj hi ferry Kadkand asa, it is in dark. Ro ferry che out chod uloina, poir tuye
inaugurate केली, it went out of service. Why did it go out of service? Some panels failed, whatever. Those could be teething problems. I will not go into details in that. But Speaker sir, आज या ferry solar ferry boat मगेलो दुसरो आंता supplementary. What was the total ridership during the trial phase of 3 months? How much did it go? Number 2, were there any earnings in your department? What was the expenses during this particular period? How much public money was spent on that storage, on maintenance? Last 6 years, so Orsani, the government has spent 35 crores, to be precise 34.8 CR on maintenance of ferries. Ferryचे maintenance करपाक 35 crores. So वर्साक प्रत्येक वर्साक जोड 100 कोटी रुपया. बेती फेरी, ही बेती फेरी पडे हा, हेजेर 1 करोड 9 लाख रुपया मुळे. 1 करोड 9 lakh rupiah for maintenance in the last 5-6 years. On one side, we have new ferries that cost less than what you have spent on the maintenance. Have you conducted any performance audit of your ferry repairs undertaken in the last 5 years? How many ferries are scrapped and how many are to be auctioned? बेकायदेशीर होमस्टे वाढल्यात, ताचेर कारवाय जावपाक जाय. बिल्डिंगांनी खंय होमस्टे जाल्यात, लावड म्युझिक लावन बिल्डिंगांनी धुमाकूळ घालतात. मायकलाचो शून्य काळात प्रश्न. मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा पर्यटक आपल्या इश्टाच्या घरांत येवन रावतात, बेकायदेशीर होमस्टेचेर कारवाय करता. बिल्डिंगांनी आता होमस्टे झाले 50 फ्लॅट आल्या 10 होमस्टे, तिका कोण येता आणि कोण वयता कांयच कळना. आणि पियोन गाडयो रोडार लायता, म्हणजे बिल्डिंगान भितर खंयसरूय घालता आणि थिंगासर सॉकलात बसून पियेता, म्युझिक घालता आपल्या. ते म्हणटा आपण फ्लॅटान रावंक येयला. 2 दिसांक येता ते आणि आख्खे बिल्डिंगान प्रॉब्लेम करून वयता. मिनिस्टरान एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता. बाब मायकल लोबोन जो विशय मांडला तो म्हत्वाचो आसा, पूण व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमी समजून घेवपा जाय की एक म्हणल्यार OTA प्लॅटफॉर्म्स, ऑनलायन ट्रॅव्हल अकोमोडेशन जे करता, Airbnb बाकीचे, जितले इन्व्हेंटरी ऑफ हॉटेल रूम्स गेस्ट हाऊसेस जे तांचे कडेन लिंक्ड आसा तांकां सगळ्यांक आमी एन्श्युअर केला की दे आर रेजिस्टर्ड विथ डिरेक्टर ऑफ टुरिझम. विशय खंय येता स्पिकर सर, जे लोक दिल्लीवाले नाल्यार आनी खंयचे ज्यांनी सेकंड होम म्हणून कोविडाच्या वेळार हांगा घेतले, तांच्या घरांत जे येवन टुरिस्ट रावतात, थंय जे आमकां रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेळना ती खंत बाब मायकल लोबो सांगता. तातूंत एक म्हणल्यार कलेक्टिवली आमकां रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज सारकेले तांकां कॉन्फरन्सान घेवचे पडटले. आय वूड अर्ज ऑल द सोसायटीज, आमचो 1364 हेल्पलायन नंबर आसा, दे कॅन कॉल एंड से की अनरेग्युलेटेड स्टे एकदा सोसायटीजूच NOC दिता, तुमी एक्टिविटी करा. ती आसा काय ना ती आमकां खबर नासता. डिपार्टमेंट स्पिकर सर कंटिन्युअसली पंचायत म्युनिसिपालिटी कडेन उलयत आसता. बाब मायकल लोबोन कोस्टल MLA आशिल्ल्यान ताणें आमकां समज सहकार्य केलें. जे कितें विशय आसा हो गंभीर आसा, कित्याक वी आर लुजिंग बिझनेस टू द स्मॉलर गेस्ट हाऊस ऑल्सो, एंड वी एक्नॉलेज वॉट डिफिकल्टी इज सायटिंग. वी आर वर्किंग ऑन क्लोजली विथ द चीफ मिनिस्टर एंड वी विल फाइंड अ सोल्युशन टू इट. पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. आता NEPन फकत एड्युकेशन ऑफ क्लासरूम टेक्स्ट म्हूण तेश कोन्ना. It is also of other allied things like arts, music, सगळे आसा थिंगा, and that is part of your system. So my next question is, what is the infrastructure available in the schools to make these facilities available for the children? Now spoken about, all these schools have been equipped with necessary equipment to set up their labs for the successful implementation of NSQF. NSQF are courses under computers and all that. We are not talking about computer labs. And computer labs are kizatle, one class will go to the computer lab. What does the rest of the school do? How do they manage? They require a restroom, they require a recreation room, and how they require, of course, toilets and other things are there. But how do you manage this kind in the setup, in the infrastructure which is there? गव्हर्मेंट स्कूल आसा ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर आमी ऑलरेडी सुरवात केला, आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आसा तांच्या मॅनेजमेंटाक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ह्या पद्दतीची NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां वेरियस टायप्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जो रेडी जाय तो तेंच्यांनी रेडी करपाचो हें तांकां कळयलां. मेकॅनीक पासून दॅट इवन दो आमी पळयता की हेल्थ कोर्स, परत ताज्या उपरांत कॉम्प्युटर कोर्स, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे सब्जेक्ट जे आसा हे इंट्रोड्यूस केल्या, आणि ते सब्जेक्ट क्लासरुमांनी तांकां प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग
त्या सब्जेक्टाची ही दिता. इवन द फूड प्रोसेसिंग अशा पद्दतीचे डिफरंट ट्रेनिंग जे आसा ते तांकां क्लासरूम वायज आमी दिता. प्रायमरी जे टिचर्स आहा आमी जर पळयले जाल्यार प्रायमरी टिचरांक 5,000 ते 10,000 सॅलरी मेळटा. प्रायमरी टिचर आहा ते. आनी जो पिवन आसता पिवनाक दोबरात सॅलरी मेळटा. पिवन हो जो कोण ड्रायव्हर जो गाडयेन भुरग्यांक घेवन येता पळय ताका दोबरात सॅलरी मेळटा. टिचरींक 5 ते 10,000 मेळटा. हो प्रायमरी टिचरांक. स्पीकर सर, हातून तांचो स्वाभिमान वो तांचो सेल्फ रिस्पेक्ट आनी एक कशें बसता. प्री आयल्या उपरांत सगळे जाण जितके प्री प्रायमरी चलयतात तांकां सांगलां की गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्टर्ड करात आनी गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांतूच तुमकां प्री प्रायमरी चलोवंक मेळटली. आमच्या कडेन आतां 702+ एप्लिकेशन आमच्या कडेन रजिस्टर्ड जाल्या. ताजें इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा. ताजें एकदां इन्स्पेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जालो काय फीसूय कितली घेवप, ओके, आनी टिचराक पेमेंट कितलो दिवप आनी आमी तांकां म्हणजे आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल आसत किंवा कितें आसत कारण आमकां आमी अजून ठरोवंक ना. पण आमी त्या टिचरांकूय बी जे सॅलरी पार्ट ते वेगळो आमी ह्या प्री प्रायमरी टिचरीक जे आसा पळय न्हू हेजो फिक्स करतले आनी ताज्या उपरांत हे फायनल. 1972 सर्वे प्लानात दाखयल्ल्या घरांक वा बांदकामांक पुनर्बांधणी करपाक परवानगी घेतना नवीन कन्वर्जन सनदीची गरज लागना असो पयलीं सावन एक सर्क्युलर आसा. ह्या घरांची जमीन सेटलमेंट अशें त्या सर्क्युलराचो अर्थ. तरी कोणाकूय डॉक्युमेंट लागल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान एक प्रमाणपत्र दिवपाची तजवीज सरकारान केल्या. तेज खातीर येणावळ पंचायत आनी नगर नियोजन खात्या कडल्यान 3 सर्क्युलरां काडल्या. ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडिल्लो कोणाचे एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आसा प्रायर टू द फर्स्ट सर्वे वो 1970-72 पासून जाल्लो कंप्लीट जाल्लो पळय तो. आनी जी स्ट्रक्चरां सर्वे प्लॅनाचेर लागलेली फॉर्म 1 and 14 लागलेली, डी फॉर्माचेर लागलेली आनी सर्वे प्लॅनान दाखयताली. ह्या असल्या स्ट्रक्चरांक जेन्ना कोणूय परतो रिकन्स्ट्रक्ट करूंक येता ताका परती सनदाची कन्वर्शन सनदाची गरज ना म्हूण असो सर्क्युलर आशिल्लो आमचो. आतां कितें जातालें केन्नाय कोण रिकन्स्ट्रक्ट करूंक सोदतालो तो जेन्ना म्युनिसिपालिटी या पंचायती कडेन वतालो ते तांकां परते कन्वर्शन सनद धाड म्हूण सांगताले. बट लोकांक स्टील कन्फ्युजन जातालें की आपूण आतां परते म्हजें रेनोवेट करता ताका थोडे एडिशन डिलिशन करता फॉर द मेन स्ट्रक्चर वीच इज ऑलरेडी देर. कोणाचें डायलेपिडेटेड जालां तांकां परते रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जाय. सो जेन्ना ते पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीन वताले तांकां हें कन्फ्युजन जातालें. ऑथॉरिटीजूय एकाद्रे तांकां सांगताले ना तुमी परते कन्वर्शन सनद हाडपाक जाय. सो आमी हो जो आतां सर्क्युलर काडिल्लो आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान dated 24/7/25, it only clarifies the earlier position saying that this type of structures which are already there are exempted from getting a fresh conversion sanad. हातून आमी कितें केला कोणाकूय आतां कन्फ्युजन जाता जाल्यार ताणें आमच्या डेप्युटी कलेक्टर कडेन एप्लिकेशन करचें आनी डेप्युटी कलेक्टर will examine the form vis-a-vis ताजे requirement. Based on those documents within 7 days he will issue him a certificate saying that this structure was existing in the survey plan prior to so and so date and it is exempted from a fresh conversion sanad. Ata jenna tu reconstruction hatir municipality na जाल्यार panchayatin वता. So panchayat kidak they are the ones who issue the construction license. So jenna तांकां construction license दिवपाक जाय तेन्ना तो हो प्रश्न येता की तुवें बाबा कन्वर्शन सनद घेतला काय ना. आयदर पंचायत सेक्रेटरी ऑफ द कन्सर्न पंचायत ना जाल्यार चीफ ऑफिसर आनी सीसीपी कमिशनरा कडेन वचूं येता आनी सांगूं येता की बाबा ही आमकां सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरान दिल्या which will say that yes based on the circular issued by the revenue department and based on our verification this house is assessed for house tax and it was existing as a legal structure from prior to 1972. अशें म्हूण तेही तांकां सर्टिफिकेट दितले. हे सर्क्युलर जे आसा is very clear. It is for the owner or the occupant. We are not deciding the ownership of anybody.
तांचो प्रोसेस जो आहा तो उरतलो. बट एज फार एज द जमीन इज कन्सर्न, एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कन्सर्न, द सर्टिफिकेट्स एज पर द सर्क्युलर विल बी इश्यूड. वी आर नॉट डिसाइडिंग एनीबडीज ओनरशिप हियर. न्यू वाडो डिवचलच्या रबिया हवंगी हिचो खून करपी मैनुद्दीन हवंगीक खर ख्यास्त जावची आणि रबियाच्या फामिलीक न्याय दिवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. कांय थळाव्यांची दिवचल पोलीस स्टेशनाचेर गर्दी करून मागणी केली. ताका खर ख्यास्त जाली ना जाल्यार खंय लोक रस्त्यार देंवतले. जो गोवा बिचोलीम में जो मर्डर केस हुआ है, जो राबिया, जो हमारी बहन का जो मर्डर केस जो कल मर्डर हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पूरे बिचौली के नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. और इकट्ठा होने का बस एक कारण है कि आज जो हमारे बहन के साथ जो हुआ है, ये पूरे गोवा के किसी बहन के साथ या पूरे हिंदुस्तान किसी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए. और ये जो हादसा जो पेश आया है बिचौली में, बीच रोड पर एक नाजायज औलाद ने हमारी बहन को तलवार से मार कर उसका मर्डर करता है. आज हमारे हिंदुस्तान में इतनी छोटी सी बात हो गई है कि हर न्यूज़ में ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है. मगर वो दलिंदर को एक पल का भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि उसकी 4 साल की बच्ची है और उसकी खुद की वाइफ को उसने मर्डर किया. तो आज ये इकट्ठा हम लोग जो हुए हैं, बस ये राबिया को जस्टिस दिलाने का हम काम करेंगे. बस आज हम पुलिस स्टेशन में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे गोवा पुलिस पर कि वो लोग इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे और कड़ी से कड़ी उस लड़के को सज़ा मिलेगी. मैं और एक बात कहना चाहूँगा साफ अल्फाजों में कि जब उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले तो मैं रोड पे आ जाऊँगा इंशाल्लाह. ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग बात करने वाले. मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, हमें एक होकर काम करना है. आज हमारे हिंदू बहन के ऊपर ये चीज़ होगी तो ये जितने भी शेर लोग यहाँ पे आए हैं आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह. चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के लिए काम होगा और इंसानियत की नज़र से देखा जाएगा. तो एक उम्मीद है हमारे पर, नौजवानों पर, कि आप लोग एक दूसरे का साथ देकर जो हमारी बहन है राबिया, जो बिचौली में जो उसका मर्डर हुआ है और करने वाला उसका खुद का हस्बैंड, तो हम सब लोग मिलकर उसे खांदे पे खांदा मिलाकर एक दूसरे का उस बहन को हम जस्टिस दिलाएंगे इंशाअल्लाह. और जस्टिस नहीं मिली, मुझे तो पूरा विश्वास है गोवा पुलिस पर, मगर जस्टिस नहीं मिली तो ये आफ्ताब संधी रोड पे आ जाएगा इंशाअल्लाह. ये मेरा वादा है. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.